तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा, तेजें कारण म्हटल्यार म्हाजी जी विजीट जाल्या महाराष्ट्रान MNS लिडर राज ठाकरे आनी महाराष्ट्र स्टेटचो चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे हेच्या वांगडा. सो हे मिटींग कित्याक जालें, कितें डिस्कशन जालें आनी हेचो रिजल्ट कितें ना, सो हे ब्रीफ करपाक लागून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. तुम्ही जाणा 2 दीस फाटी हांव बॉम्बे गेल्लो तेन्ना 2 विजीट जाले आमचे थंय. MNS लिडर राज ठाकरे आसलो, तेच्या वांगडा आमचे तेच्या घरा कडेन मेळप जालें आनी उलोवप जालें. ह्या मिटिंगेक आमी आमच्या पार्टी बद्दल तेंच्या कडेन उलयले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी काम कशें करता लोकलां खातीर, कशें आमी गोंयांत काम करता, कशें आमच्या रायट्साक लागून आमी फायट करता, हें आमी तेच्या कडेन उलयले. आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पोगो बील, हें बील आमी आमच्या गोंयकारांक लागून ड्राफ्ट केला, ते एसेंब्लीक घातला, तेचेर आमी उलयले. मागीर तेंच्यांनी आपले थोडे इनपुट्स आमकां दिले की ते कशे मराठा जे लोक आसा महाराष्ट्रीयन तेंच्या खातीर कशे ते फायट करता. कंपनीन काम दिवचे पासून ते जॉब रिजर्वेशन्स, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जॉब रिजर्वेशन्स, ते तेंची लँग्वेज जी आसा मराठी ती कशी ते प्रमोट करता आनी कशे ते काम करून घेता, कशे आपले ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथ आसा तो कसो यूज करता, ह्या बद्दल तेणी ब्रिफली आमकां सांगले. सो एक बरी फ्रुटफूल अशी मिटींग जाली. मागीर दुसरें म्हटल्यार महाराष्ट्र सीएम जो श्री एकनाथ शिंदे जी आसा तेंच्या वांगडा आमची मिटींग जाली. तेंच्या वांगडा आमकां चड उलोवपाक मेळूंक ना, कित्याक त्या दीस पाडवो आसलो आनी पाडव्या दीस भरपूर गर्दी आसली तेंच्या घरा कडेन, म्हणजे जे सीएम हाऊस आसा वर्षा ह्या जाग्याचेर भरपूर गर्दी आसली. सो मातसो टायम आमकां उलोवपाक मेळ्ळो. पूण तेच्या थ्रू आमी तेंचो शिवसेनेचो जो एक मेडिकल हेल्थ सेल आसा ठाणे, तो आमी विजीट केलो आनी थंय ते लोकांक लागून कशें काम करता, एज अ ऑर्गनायझेशन, एज अ रिजनल पार्टी ते कशें काम करता हे आमी पळोवन घेतले. आमी तेंच्या ते ठाण्याच्या मेडिकल सेल्फ हेल्पाचो जो मेन जी ब्रांच आसा, हेड ऑफिस आसा, थंय आमी गेले. थंय आमी पळयले ते कशे ऑल ओव्हर महाराष्ट्रा ऑलमोस्ट 26 डिस्ट्रिक्टांनी कशे ते कोऑर्डिनेट करता विथ हॉस्पिटल्स, ब्लड बँक आनी जे निडी लोक आसा, निडी पेशंट आसा, तेंकां कशे ते कोऑर्डिनेट करता आनी कशे ते तेंकां सर्विस दिता. ऑलमोस्ट 5000 प्लस हे कार्यकर्ते व्हॉलंटियर्स त्या मेडिकल सेल्फ हेल्पान ग्रुपान तेंच्या जॉईन जाल्ले आसा आनी ते ऑल ओव्हर 26 डिस्ट्रिक्ट ते कोऑर्डिनेट करता. सो तेंचे कोऑर्डिनेशन कशें आसता, तेंची वर्किंग स्टायल कशी आसा, लोकांक हेल्प करपाचे, जे मेडिकल हेतून हेल्प करपाचे, भितर व्हडली व्हडली ऑपरेशन्स आसा, मागीर डिफरंट जे ट्रस्ट आसा तेंच्या कडल्यान डोनेशन्स हाडप, तेंच्या कडल्यान लोकांक हेल्प करप, लायक सिद्धिविनायक ट्रस्ट आसा, टाटा मेमोरियल ट्रस्ट आसा, अशे डिफरंट जे ट्रस्ट आसा ते ट्रस्टाच्या थ्रू, गव्हर्नमेंट स्किमीच्या थ्रू, भितर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे आसतले, स्टेट गव्हर्नमेंट आसतले, नाजाल्यार मागीर चीफ मिनिस्टराची तेची जी स्कीम आहा तेतूंतल्यान ते कशे लोकांक ते स्किमी बद्दल सांगता आनी कशे ते पावता, हे मॉडेल आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. खुबश्या लोकांक प्रश्न पडलो की आमी ही विजीट कित्याक केली आनी आमी बीजेपी रूल्ड स्टेटान वचून बीजेपीची बी टीम काय म्हणून. आयज आमी जर थंय गेले जाल्यार आमी महाराष्ट्रानूच न्हू तर इंडियेच्या सगळ्या स्टेटींनी ज्या जाग्याचेर रिजनल फोर्स स्ट्रॉंग आसा, ज्या जाग्याचेर रिजनल
पार्टी लोकां मेरेन पावता, लोकांक लागून काम करता, ते सगळ्यांकडे आमी पावतले. खूबशे रिजनल हेड आसा तेंच्याकडे आमी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स मागलेले आसा, तेंकां तेंच्याकडे पावपाचो प्रयत्न चालू आसा. खूबशा जाणांकडे आमचो कॉन्टॅक्ट जाला आनी आमी तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिला की बेगिनांतले बेगीन ते आमकां अपॉइंटमेंट दितले म्हणून. जेन्ना आमी तेंच्याकडे उलयता तेन्ना आमी लोकलांक लागून कशें काम करता ते तेंकां सांगता. रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी ही पार्टी कशी फॉर्म जाला ती सांगता आनी आमचे भुरगे जेंकां आमी रेव्होल्युशनरीज म्हणटा, जे क्रांतिकारी आहा, ते लोकांक लागून कशें काम करता हे आमी तेंकां ब्रीफ करता. आनी एदी व्हडली चळवळ, एदी व्हडलें रेव्होल्युशन, ही क्रांती लोकांक लागून, नेटिव्ह लोकांक लागून, लोकल लोकांक लागून जी जाल्या ती आयकून एक्चुअली ते सरप्रायज जाता की इतल्या कमी फंडान, इतल्या कमी पयशांनी आनी इतल्या कमी टायमान ही ह्या लेवलाचेर ही क्रांती कशी पावली काय आनी आमी कशें मॅनेज करता. सो आमच्याय कडल्यान ते जाणून घेता की आमी हें कशें साध्य केलें, कशें अचीव केलें. इतल्या शॉर्ट टायमान डिसेंबरान पार्टी रजिस्टर जावन फेब्रुवारीन कंटेस्ट करून एक सीट कशें निवडून हाडलें आनी थर्ड लार्जस्ट पार्टी आमी कशी जाली हे तेंकाय प्रश्न पडटा. सो हे सगळे विचार जे आसा, आमचे विचार, तेंचे आयडियोलॉजी, आमची आयडियोलॉजी, तेंचे प्रिंसिपल्स, आमचे प्रिंसिपल्स, तेंचे पॉलिसीज, आमचे पॉलिसीज कितें आसा हे शेअर करपाक लागून, हे डिस्कस करपाक लागून आनी नवीन गजाली आहा ते शिकपाक लागून आमी हे रिजनल पार्टीचे जे लिडर्स आसा, आमी परते रिपीट करता, फक्त आमी मेळटले रिजनल पार्टीचे लिडर्स आसा तेंकां. आमी बीजेपीच्या लिडरांक मेळपाचे ना, नाजाल्यार काँग्रेसच्या लिडरांक मेळपाचे ना, नाजाल्यार आम आदमी पार्टीच्या लिडरांक मेळपाचे ना. जे नॅशनल लेवलाचे जे पार्टीज आसा तेंकां आमी मेळपाचे ना. सो जे रिजनल पार्टीज आसा तेंकांच मेळटले. महाराष्ट्रान जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार एक स्टडी करपा सारखे जे बील आसा ते म्हणल्यार तेंचे एग्रीकल्चर होल्डिंग, जो लँड सिलींग जो एक्ट आसा तो एक स्टडी करपा सारको एक्ट आसा. म्हणजे जमनी, जे शेत जमनी आसा, आमचे जे एग्रीकल्चर लँड आसा ते कशे राखून दवरपाचे, कोणाकडे कितली जमीन आसपाची, हेजेर तेंचो एक एक्ट आसा. तो एक शिकपा सारको आसा, तो आमकां शिकपाक जाय. मागीर शिवसेना जावं मनसे जावं हे ऑल ओव्हर महाराष्ट्रा तेंची येदे व्हडले ऑर्गनायझेशन ते कशे सांबाळटा, कशे हँडल करता, कशे ते एक्टिविटीज करता, कशे आपल्या भुरग्यांक, आपल्या कार्यकर्त्यांक ते वांगडा दवरता, हे आमकां शिकपाची गरज आसा. कित्याक आमी एक ग्रोईंग ऑर्गनायझेशन आसा आनी ह्या फुडें जी इलेक्शन जातली ती रेव्होल्युशनरी गोन्स वर्सीस बीजेपी जातली. सो तेका लागून आमकां स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आमच्या कडेन चड टायम ना. फुडले 5 आता 2024 व्हडले इलेक्शन येता, तेतूनय आमचो व्हडलो रोल आसतलो, कित्याक काँग्रेस आउट ऑफ द पिक्चर गेल्ली आसा. 2027 परते व्हडले इलेक्शन आसा, तेन्नाय ऑपोजिशन म्हणटा ते गोंयान बीजेपी आरजी सोडून दुसरो कोण ना आनी ऑल गोवा प्रेझन्स असलेली पॉलिटिकल पार्टी एकूच रेव्होल्युशनरी गोन्स आसा. सो हे खंय तरी आमच्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करपाक, आमकां नॉलेज गेन करपाक आनी आमचे ऑर्गनायझेशन आसा ते स्ट्रॉंग करून पॉलिटिकली विन करपाक, पॉलिटिकली जिखोवपाक, जे आयडियोलॉजीज आसतले, जे पॉलिसीज आसतले, जे आमी इनकॉर्पोरेट करपाक जाय. आमचो विजन डॉक्युमेंट जो आमी लास्ट टायम विजन डॉक्युमेंट केल्लो, तो शॉर्ट टायमान केल्लो, आतां तोच विजन डॉक्युमेंट आमी कसो इन डिटेल, इन ब्रीफ आनी इन डेप्थ आमी कसो करपाक शकतले, तो विजन डॉक्युमेंट आमी पळोवपाक शकतले. जशें राज ठाकरेन महाराष्ट्रान एक तेचो विजन डॉक्युमेंट केल्लो महाराष्ट्राक लागून. सो हे सगळे आयडियाज घेवन आमच्या गोंयांक लागून, आमच्या मातयेक लागून, आमच्या लोकांक लागून जे कितें बरें आसतले, जे कितें आमच्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, जे पोगो बिल जी आमची बेज आसा ती घेवन आमी कशे फुडें वयतले हेचेर आमची डिस्कशन्स आसतली. आतां थोड्या जाणांनी आमकां म्हणपाक चालू केलें की क्रू जाले आतां बीजेपीची बी टीम म्हणून. इतलेंच सांगपाक सोदता, जर आमी बी टीम आसले जाल्यार आमी हे मिटिंग्स ओपनली करचे नासले, आमी ते फोटोज रिवील करचे नासले, नाजाल्यार कोणाक सांगचे नासले. मिटिंग्स आमचे हिडन आसपाचे, क्लोज रुमान आसपाचे आनी ते कोणाक कळचे सुद्दां नासले. इतले मूर्ख न्हू आमी की कोण तरी आमी जर तेंची बी टीम आसली जाल्यार ओपनली आमी ते लोकांक दाखोवपाक आमी क्लियर आसा. आमचो गोल कितें आसा, आमचो मिशन कितें आसा, आमकां कोणा पासून काय लिपोवपाचें ना. आमी आयज बीजेपीची बी टीम म्हणटा, फाल्यां आमी केरला वयतले,
तेन्ना तेंची आमकां बी टीम म्हणपाक चालू करतले. परवा मागीर आमी ओडिशा वयतले, थंय आमकां तुमी बी टीम म्हणटले. मागीर आमी स्टॅलिनाक मेळटले, थंय आमी तमिळनाडूची बी टीम म्हणटले. मागीर आमी आंध्र प्रदेश रेड्डीक मेळटले, तेन्ना तुमी बी टीम म्हणटले. मागीर आमी केसीआराक मेळटले, तेन्ना तुमी बी टीम म्हणटले. म्हणजे खंयच्या स्टेटीन आमी वयतले त्या स्टेटीन जर तुमी आमकां बी टीम म्हणपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसना की हितून कितें तरी ट्रूथ आसा, ना जाल्यार हितून कितें तरी फॅक्ट आसा म्हणून. आमचे जे मिटिंग्स आसा ते चालूच उरतले. कोणे आमकां बी टीम म्हटले, सी टीम म्हटले, ए टीम म्हटले म्हणून आमकां फरक पडपाचो ना. कित्याक आमी कितें करता ते ओपनली करता, आमी कितें करता ते ट्रान्सपरंट वेन करता. आमी थंय वचोन आमचे पॉलिटिकल डील करपाक वचोंक नासले, आमी थंय वचोन तेंच्या कडेन पयशे मागपाक वचोंक नासले, नाल्यार आमी थंय वचोन बॅगां एक्सचेंज करपाक वचोंक नासले, नाल्यार गोंयचें सेटिंग करपाक, नाल्यार गोंय विकपाक वचोंक नासले. आमी जर गेल्ले थंय जाल्यार आमकां शिकपाक लागून, ते मॉडल शिकोवन इनकॉर्पोरेट करपाक लागून, जे पॉलिसीज आसात ते शिकपाक लागून आनी आमकां एक्सपोजर दिवपाक लागून. आतां इतलेच लोकांक सगळ्यांक एकूच सांगता की आमचे विजीट चालूच उरतले. तुमचो सपोर्ट, तुमचो साथ, तुमचे ब्लेसिंग्स जशे तुमी आमच्या फाटल्यान दवरलो, जसो ट्रस्ट तुमी आमचेर दवरलो, जसो विश्वास तुमी आमचेर दवरलो, तसोच विश्वास तुमी आमचेर दवरपाचो. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली, एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी ग्रो जावया, आमी स्ट्रॉंग जावया आनी फुडली जी इलेक्शन्स गोंयांत जातली ती बीजेपी वर्सीस आरजी वर्सीस बीजेपी ही जावपाक जाय, ती आमी करपाक जाय. एनी क्वेश्चन? मनोज, तू एक विचारता, तू सदांच एंटी जे गोवन आहा पळय तेजे अगेन्स्ट फायट करता, आनी ते मॅक्सिमम हांगा पळयत जाल्यार नेबरिंगची स्टेट महाराष्ट्राचे ते मायग्रेटेड जावन गोंयांत खूब जाणां वोटींग कार्ड घेवन गोंयकार जाले. सो तेंचे अगेन्स्ट तू फायट करता आनी तू तेंचेच महाराष्ट्राचे वचून सीएमाक मेळप हे तुका बरो सारकें ना. आमी तेंच्या स्टेटीन गेल्ले ते आमी तेंच्या लोकांक लागून वचोंक नासले, नाल्यार आमच्या लोकांक लागून वचोंक नासले. आमी गेल्ले आमचे पॉलिसीज अंडरस्टँड करपाक, तेंचे पॉलिसीज अंडरस्टँड करपाक. ते आपल्या लोकलांक कशे राखून दवरता. फाल्यां ते गोंयकार थंय गेलो म्हणून ते गोंयकाराक राखचे ना, ते आपल्या आपल्या स्टेटींतल्या लोकांक राखतले. जाल्यार तेंचे पॉलिसीज कितें आसा, जशे आमचे पोगो बील आसा, जे बेज आसा आनी सदांच आसतले, ते पोगो बील आमी जशे चलयता तशे ते आपल्या लोकांक, लायक मराठा रिजर्वेशन आसा तेका लागून एकनाथजी शिंदे जो आसा महाराष्ट्र सीएम, तेणी न्यू कमिटी काडलेली आसा महाराष्ट्र रिजर्वेशन स्टडी करपाक आनी तेजेर उलोवपाक ना, तेजे ते फुडें व्हरपाक. सो तशेंच आमचे बील आसा. सो हेतून तेंचे वोटर हांगा आसा नाल्यार आमचे वोटर थंय आसा हेतुली गजाल ना. फाल्यां कोणूय महाराष्ट्रांतल्यान हांगा येतलो, इलिगली रावतलो, नाजाल्यार आमच्या पोगो बिलान आमी तेंकां भितर घेतले, ही गजाल ना. नाल्यार फाल्यां आमी केरला वयतले तेन्ना केरला वचून आमी थंय कॉम्प्रोमायज करतले, आमच्या आयडियोलॉजीचेर कॉम्प्रोमायज करतले, हे केन्नाच जावपाचें ना. फाल्यां कोणूय खंयच्या स्टेटींतल्यान गोंयांत येतलो, हांगा इलिगलिटी करतलो, इलिगल रावतलो, ड्युअल वोटींग कार्ड करतलो, तेंच्या अगेन्स्ट आमची फायट सदांच चालू उरतली. आनी पोगो बील ही आमची बेज आसा, बेज आसतली आनी ह्या फुडें ती तशीच रावतली. तुम्ही म्हणटा आतां ते म्हणजे तुम्ही बीजेपीचे एगेन्स्ट हे करताले, पण आतां हे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आहा तो बीजेपी एंड शिवसेना, कित्याक शिवसेना पयलो रुलींग आहा तेणी शिवसेना ब्रेक करून आणि आता ते बीजेपी एंड शिवसेना टुगेदर रोल करता. सो हेजेर मागीर तूं कितें म्हणटा? बरोबर, आमी तेच सांगले की आमी जर गेला जाल्यार आमी ते रिजनल पार्टीच्या लिडरांक मेळपाक गेला आनी तेंचो कोएलिशन स्टडी करपाक वचोंक ना. आमी तेंचे पॉलिसी स्टडी करपाक गेला, तेंच्या लोकांक लागून कशें आसा, तेंचे ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग ते कशें करता. म्हणजे येदे व्हडले महाराष्ट्र, येदी व्हडली जी स्टेट आसा तेतून ते आपले कार्यकर्ते आसा, आपले भुरगे आसा, तेंकां ते कशें बाउंड दवरता, तेंचे ग्रोथ कशी आसा, तेंचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर कसो आहा, हे सगळें शिकपाक आमी थंय गेला. आमी थंय तेंच्या कडेन कोएलिशन तेंचे बीजेपीचे कितें आसा, तेंचे भितर रिलेशन कितें आहा तें आमी शिकपाक मात सुद्दां वचोंक ना आनी आमी तितलें शिकपाचो आमकां इंट्रस्टूय ना. ओके मनोज, तुका तें एड ऑन करता की तुवें हेजे मनसेक आनी हेका मेळत ते जे अलायन्स बीजेपी कडेन आहा खंयच्यान तरी ते कोणा उद्धव ठाकरे कित्याक आमी ऑलरेडी उद्धव ठाकरे कडेन मिटींग मागलेली आसा आनी बेगीनूच आमची ती मिटींग जातली. तुमकां तेच सांगता की आमी A to Z जे टॉप रिजनल पार्टीचे लिडर आसा सगळ्यांक आमी मेळटले. सो म्हणूनच म्हणटा की आमकां मागीर कोणाची म्हणून बी टीम म्हणटले काय म्हणून आमी क्वेश्चन करता. सो हे चालूच उरतले. टायम विल स्पीक. जसो जसो टायम वयतलो तशें तुमकां कळटलें की आमी कोणाक मेळटा, खंयच्या स्टेटीन वयता, खंयच्या लिडराक मेळटा. सो एक जे पजल आसा, एक जो क्वेश्चन आसा पळय तो ऑटोमॅटीक क्लियर जायत रावता. राज ठाकरेन जेन्ना आमी तेच्या कडेन उलयले तेन्ना तेणी आमकां इतलेंच सांगलें की जर महाराष्ट्राक जर आयज कितें तेंच्या भितर जर आयज व्हडलो प्रॉब्लम जाता तो जाल्यार कल्चरल जिनोसायड. जसो गोंयांत जाता, जसो दुसऱ्या स्टेटींतलो कल्चर येवन नेक्स्ट स्टेटीन येता, आपल्या स्टेटीन येता आनी तो कल्चरली अटॅक करता. सो तेका दिसता की थंय
जो कल्चरल जेन्ना अटॅक जाता तेन्ना थंयची आयडेंटिटी आसा ना थंयचो जो लोकांचे जे बॉन्डिंग आसा पळय ते खंय ना खंय तरी वीक जाता. सो तेणी इतलेंच आमकां सांगलें की तुमचो कल्चर आनी तुमची जी लँग्वेज आसा आमची जी कोंकणी लँग्वेज आसा ती खंय ना खंय तरी आमी स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमी तेणी इतलें आमकां सांगलें की जेन्ना ते हितून वयता इंडस्ट्रीत वयता तेंच्या भुरग्यांक तेन्ना ते क्लियर कट तेंकां हे दिता की आमचे मराठी आसा तेंकां तुमी ते कंपनीन घेवपाक जाय लावपाक जाय. तेंचे ते जे मॅनेजर्स आसा तेंकां सुद्दां ते मराठीन उलोवपाक लायता. पूण आमच्या गोंयांत परते जाल्ले आसा. आमच्या कोंकणीचेर आमी भर दिना, आमची कोंकणी लँग्वेज आमी प्रमोट करिना, आमच्या कोंकणी लँग्वेज आमी उलोवपाकूच जाय म्हणून खंय कंपल्सरी घालिना. आमी खंयच्याय सॅक्टरान गेले जाल्यार आमी तेंच्या कडेन हिंदी उलयता, आमी तेंच्या कडेन मराठी उलयता नाजाल्यार आमी तेंच्या कडेन इंग्लीश उलयता. सो हे खंय ना खंय तरी ते खंयच्या डायरेक्शनान वचपाक जाय तेचो रिजल्ट कितें जातलो पळय हे आमकां इन डिटेल शिकपाक जाय. आतां फक्त आमची एक विजीट जाला हितून इन डेप्थ राज ठाकरेन एक मराठी महाराष्ट्राक लागून एक विजन डॉक्युमेंट तयार केल्लो इलेक्शनाक. तो विजन डॉक्युमेंटान तेणी कशे कितें विजन्स घातले तेचे कितें पॉयंट्स आसले सो ते आमकां पळोवपाक जाय की ते खंयच्या पॉयंटान आपल्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी शकता. आतां मराठा रिजर्वेशन जे बील आसा तेका लागून ऑलरेडी न्यू सीएमान महाराष्ट्र सीएमान एकनाथ शिंदे तेणी कमिटी काडलेली आसा. सो ते कितें म्हणटा मराठा रिजर्वेशनाचेर तेंचो विचार कितें आसा पोगो बिलाचेर हे आमचे भितर बसतले आमचे संविधानात बसतले काय ना जाल्यार बसतले भितर कितें दुरुस्ती करपाक जाय हे आमी प्रत्येक स्टेटीन वचून तेंचे लँड रिजर्वेशन एक्ट लँड प्रोटेक्शन जे एक्ट आसा जे केरळान आसा तमिळनाडून आसा. आतां तमिळनाडून आमी गेल्या फावट इलेक्शना पयलीं आमी ओदांथुराय म्हणून एक गांव आसा तमिळनाडूचो जो वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द स्मार्ट विलेजीस ऑफ इंडिया. त्या ओदांथुराय ह्या विलेजान आमी गेल्ले. थंयच्या सरपंचाक 40 वर्सां सरपंच आसलो ते सरपंचाक आमी मेळ्ळे. थंय पयले की गरीबाक लागून कशी घरां बांदता. एक 6 ते 7,000 पॉप्युलेशनाचे जे विलेज आसा तितून 45-50 लॅक्साचे ते इन्कम कसो हाडटा पंचायतीन, कसो गांव क्लीन दवरता, कशें आपलें उदक आपूण जनरेट करता, आपली इलेक्ट्रिसिटी आसा ती विंड मिलाच्या थ्रू 90 किलोमिटर्स अहेड पयस आसून सुद्दां ते आपले ते इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट करता. ह्या हेचे सेंट्रलाचे स्किमी कशे हाडटा हे आमी शिकले. मागीर आमी इंदोर गेल्ले गेल्या फावट. इंदोरचो जो मध्य प्रदेशान जो इंदोर जो वन ऑफ द टॉप आता कंटिन्युअस 5 वर्सां जाली स्वच्छ भारतान टॉप नंबर 1 ती आसा सिटी आसा. सो ती इतली सिटी आपलो गार्बेज कसो मॅनेज करता. संसोड असले कितलेशे कोटीन व्हडले गार्बेज डंप्स असले ते तेंच्यांनी कशे एक वर्सान क्लियर केले, कशे तेंच्या रस्त्याचेर कचरो दिसना. हे सगळे मॉडेल आमी शिकपाक इलेक्शनाय पयलीं गेल्ले. आमी गेल्या फावटी हुबळी गेल्ले स्कील डेव्हलपमेंट हेचे स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर पळोवपाक. सो अशे डिफरंट विजिट्स आमचे चालूच उरले कित्याक वी वॉन्ट टू ग्रो, वी वॉन्ट टू लर्न. आमी आमची मायंड कंजेस्टेड करून नॅरो करून आमी कन्झर्वेटिव्ह दवरून आमी ते चलपाचें ना आनी आमी ते केन्ना करूंकय ना. आमी जर गोंयांत अगेन्स्ट आसा जाल्यार इट इज अगेन्स्ट इलिगेलिटीज बाय एनीवन. जे भायल्यान येतात इलिगेलिटीज करता तेंच्या अगेन्स्ट आसा. आमी जे इंडियन्स आसा जे लोक आसा तेंच्या अगेन्स्ट ना. वी ऑल्सो इंडियन्स, आमी भारतीय आसा. बट जे कोण गोंयांत इलिगलिटी येवन करतले, जे कोण आमच्या रायट्सांचेर हात घालतले, आमच्या गोंयाचेर हात घालतले, आमचे गोंय एक्सप्लॉयट करतले तेंच्या अगेन्स्ट आमी आसले आसा आनी हे फुडें आसतले. हय आमी राज ठाकरे कडेन पोगो बील डिस्कस केल्ले. ओके तेच्या कडेन आमी उलयले. सो तेणी म्हटलें बरें आसा. सो इवन तेजेर आमची 15 ते 20 मिनटां जातली कित्याक ते दिसूय पाडवो आसलो आनी भरपूर लोकांचे लायन्स जातले. सो 15 फुडें आमचे मिटींग्स जातले. आमी इन डिटेल सगळ्या लिडरां कडेन आमचे पोगो बील आहा ते डिस्कस करतले आनी तेंचे बील आतां आमचे जर आंध्र प्रदेश आमचे YSR रेड्डी कडेन जर आमची मिटींग जाली जाल्यार तेंच्या कडेन तेणी आपल्या आंध्रा लोकलांक लागून जे बील काडलें 80% रिजर्वेशन लागला तेणी जे आमचे हे आसा रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जेन्ना तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश सेपरेट जाली तेन्ना 54 मेगावॉट जी रिन्युएबल एनर्जी आसली तीच मेगावॉट पॉवर आयज तेंच्यांनी 3000-4000 मेगावॉट पॉवराचेर कशी येयली. जेन्ना हैदराबाद ही कॅपिटल सिटी जेन्ना तेलंगणान गेली तेन्ना तेची इकॉनॉमिक इतले क्रायसिस जाल्ले त्या स्टेटीक तेंच्यांनी इकॉनॉमिकली कशी स्टेबल केली, त्यांची GDP ग्रोथ कशी आसा, मॅन्युफॅक्चरिंग तेंचे युनिट कशें वाडला, कशें तेंच्या लोकलांक घेवन ते आपले पॉलिसीज कशे तयार करता आनी टॉप 5 सदांच टॉप 5 स्टेटीन हे स्टेट्स कशे उरता जितून रिजनल फोर्स रिजनल पार्टीज रन करता. सो ते कशें आसा कितें आहा ते आमकां शिकपाक जाय. आमी सदांच म्हणटा की स्टेट चलोवपाक सेंटर जाय, स्टेट चलोवपाक वयलो सरकार जाय. हेचे एक कंपल्शन ना. वयलो सरकार जितें हेल्प दिवपाक जाय तो दितलो. पूण लोकल पॉलिसीज, लोकल लँग्वेज, लोकल जो कल्चर आहा तो घट धरून तो आपल्या पॉलिसीन इनकॉर्पोरेट करून आपली स्टेट कशी चलोवपाची हे आमकां शिकपाक जाय. आनी कित्याक आमकां गोंयांत काय ते शिकपाक मेळना कित्याक गोंयचे जे रिजनल पार्टीज आसा ते सगळे विकलेले आसा, ते भाड्याक पडलेले आसा, ते नॅशनल पार्टी वांगडा गेल्ले आहा. सो फाल्यां ते जे आसा पळय त्या पॉलिटिकल पार्टीन त्या पॉलिटिकल लिडरां कडल्यान आमकां शिकपाक काय मेळपाचें ना. आमकां जाय आमकां आतां फॉर एग्जांपल जेन्ना शिंदे हितून गेलो शिवसेनेन गेलो पूण आमी जेन्ना वाचले की मराठा रिजर्वेशनाक लागून तेणी स्पेशल कमिटी काडल्या तेन्ना आमकां दिसलें की आमी तेका मेळपाक जाय.
जेन्ना आमकां दिसलें की ऑलमोस्ट 5 ते 6 हजार भुरग्यांक घेवन ते मेडिकल सेल चलयताय, तो सेल शिकपाक जाय. अशे डिफरंट मॉडेल आहा ते शिकपाक आमी वयता आनी हे फुडें शिकता. सपोर्ट केला पोगो बिलाक बी. पण सपोर्ट पळय तेंच्यांनी सपोर्ट केलो ना, सपोर्ट कित्याक आमचेर चड डिस्कशन करपाक मेळोंक ना, इन डिटेल डिस्कशन करपाक मेळोंक ना. पूण जशे जसो टायम वयतलो आमी डिस्कस करतले. पूण तेंनी ते सपोर्ट करतले ना हे मॅटर करिना. आमी मॅटर करता की आमचो पॉयंट आमी तेंच्या फुड्यान दवरपाचे, तेंचे कितें तेंचे पॉलिसीज आसा ते आमी घेवपाचे, ते शिकपाचे. आनी जर आमकां ते आमच्या पॉलिसीन इनकॉर्पोरेट करूंक मेळटा आमच्या गोंयकारांक लागून, आमच्या गोंयच्या अस्तित्वाक लागून, जाल्यार आमी ते निश्चित इनकॉर्पोरेट करतले. मेनली कितें म्हणटा जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना येयल्ले तेन्ना सगळे जाण म्हणटाले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स शिवसेना स्टायलीन चलता म्हणून. आयज काल तुमची मिटींग जाली, सो हेचे वरसून आमी कितें म्हणूंक शकता, शिवसेना स्टायलीन चलता काय कशें कितें? आमी शिवसेना स्टायलीन चलना. आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्साची ओन स्टायल आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साची ओन स्टायल ऑफ वॉकिंग आसा. आमी पयलीं म्हटल्यार आमी वायलन्सान बिलीव करिना आनी आमी केन्ना करूंकूय ना. ऑलमोस्ट 6 वर्सां जालीं आमकां, आमी केन्नाच वायलन्स करूंक ना. आमी आमची स्टायल घेवन, आमची रेव्होल्युशनरी स्टायल, आमचो रेव्होल्युशनरी मॉडल घेवन आमी दुसऱ्यांकडे वयता. आमचो मॉडल आमी तेंकां सांगता, तेंचे कितें आहा ते आमकां सांगता. सो दॅट आमी ते विजिटान आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे विदाउट फंड क्रंचीस आसतना सुद्दां येदे व्हडले ऑर्गनायझेशन उबे करप आनी ते फुडें व्हरप. ते कशें व्हरता, कशें कितें करता, आमी कशें फायट करता, भितर आनी कितें पॉयंट्स इनकॉर्पोरेट करपाक जाय, हेका लागून आमची मिटींग जाता. आता तुम्ही म्हणटा तिका आता लोकल लँग्वेज बा तुम्ही इम्प्रूव्ह हें करतले म्हणून. सो आता महाराष्ट्रात तुका मराठी कंपल्सरी फॉर एनी जॉब ते भाशेन तुम्ही गोंयांत 100% येस करपाकूच जाय. आमी ऑलरेडी आरबीआयकूय बरयल्ले आसा बँकिंग सेक्टरान जावपाक जाय. बाकी आमी हितून आमचे जीएसएलान जेन्ना लेटर केले, आमी जीएसएलान तेन्नाय आमी ऑलरेडी शिपयार्डान तेंकां सांगलेलें आसा की कोंकणी कंपल्सरी करपाक जाय म्हणून. आनी आमी ह्याय फुडें सांगतले की हे जे रिजर्वेशन्स आसा, हे रिजर्वेशन्स जे आमचे आसा ते लोकल लँग्वेजीच्या थ्रू सुद्दां जावपाक जाय. कित्याक फाल्यां जर आमी मराठी म्हणटा, फाल्यां महाराष्ट्रांतलो कोणी येतलो मराठी येतलो तो जॉब घेतलो, हे जावपाक जायना. तशें ते आपली लँग्वेज प्रोटेक्ट करता, प्रोमोट करता, तशीच आमची लँग्वेज आमी प्रोटेक्ट आनी प्रोमोट करपाक जाय, जी बीजेपीन अजून पर्यंत खंयच्याच सरकारान केल्ली ना. हेच्या पयलीं काँग्रेस आसलो, काँग्रेसीनूय ती करूंक ना, जे गोंयकारपणाची गजाली करताले. मागीर बीजेपीनूय ती करूंक ना आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन करूंक ना. आमचो गोवा आमचो ऑफिशियल गॅजेट जे आसा ना, ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा, तो एक तसोच दवरला आनी सगळें कितें जाता ते इंग्लिशीन जाता. हें खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमची कोंकणी लँग्वेज आहा ती प्रोमोट जावपाक जाय. मनोज, तू भायले लिडर्साक मेळोन येयलो ओके, पूण तुका समज ते बिल पास करपाचें तुका गोंयचे आमदार जाय पडटा. तूं म्हणटा की गोंयची जी क्रिएशन पार्टी आसा ऑलरेडी जिखलेली आसा, तुका ते बिल पास करपाक गोंयचे लिडर कसो पडपाक ते तेंच्यांनी प्रूव्ह करपाक जाय. आमी बिल दवरतले, तेजे जे वोटर्स आसा, तेंच्या जे गोंयकार आसा तेंकां ते खरेंच ट्रुथफूल आसा काय, तेंकां ते खरेंच लॉयल आसा काय, नाजाल्यार तेंकां खरेंच गोंयकारपण पडला काय, हे तेंच्यांनी प्रूव्ह करपाक जाय. आमी तेंकां एवरी टायम सांगचे ना की पोगो बिल. आतां पोगो बिलाचें डिस्कशन ऑलमोस्ट 3-4 वर्सां जालीं कंटिन्युअस जाता. अजूनय जर तेंकां पोगो बिल कितें हें जर तेंकां सांगपाचें पडलें जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या तोंडान गोंयकार हें नांव नाल्यार गोंयकार हो शब्द नाल्यार गोंय हो शब्द तेंच्यांनी हाडपाचो न्हू. तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगपाचें आमकां कोणूय चलता, कोणूय येयल्या जाता, कोणाकूय आमी रायट दितले, तेंच्यांनी ओपनली सांगपाचें. नाजाल्यार एज इट इज ते असेंब्लीन प्रूव्ह जाल्लेच आसा आनी हेय फुडें प्रूव्ह जातलें. थँक्यू.